सेवेंथ दिवार साहित्य विलेजीन शो करून आयज ताचो 50वो 50th शो हांगासर सेलिब्रेशन करता. मोठ्यान ताळयो मारून दी तांच्या ट्रुपाक आनी इतले शो हांगासर जाता म्हळ्यार रवींद्र भवन पायथेर सोलांक आमकां चड खुशालकेचें खबर. तेसुरी मागतो आसलो आजच्या शोचे डायरेक्टर थंय आमचो मुखेल सोयरो चीफ गेस्ट सर विजय सरदेसाय हांगासर आसा ताका माचयेर हाडूं. सराकूय मोठ्यान ताळयो मारात. मागतलो आसलो बाब डेविड हाणें सराक फुलांचो बुके दिवन मोठ्यान ताळयो घालून ताळी चालू करात. आनी आतां आमी ताची कुशलकायेची 50व्या शोची केक कट करतात. मातशा आसा थंयसर बसून रावात आनी ताळयो मारात. सभी रेडी? सभी 1 2 and 3 गो. मागतलो आसलो शरणवादी आपली 2 मोलाची कुत्रां. तियात्र पळोवपाक इतले लोक हांगा आयल्यात आनी 50 शो हाजे खातीर बाब साहेबीक परबीं. तियात्र ही आमची गोंयची परंपरा, आमची संस्कृती आनी ही जिती दवरपा खातीर सगळ्यांनी हातभार लावपाचो गरज आहा. तियात्रांतल्यान समाज खंय चुकता, राज्य चलोवतात ते खंय चुकतात हें पॉयंट आवट जाता. आनी हे मिडियमांतल्यान सोशल चेंज घडूंक जाता. आज गोंय खंय पावलां, गोंयांत गोंयकारांक वालोर आसा काय गोंय व्हरून गोंयान राज्य करता ते घाटार ते गोंय विकतात हाजो प्रश्न आहा. हाजें उत्तर सगळ्या लोकांक खबर आहा आनी उत्तर सोल्युशनूय कितें आहा तें 1-6 म्हयन्यान मेळूंक शकता. पूण गोंयकारां मदीं एकवट हो गरजेचो. आनी जे कोण तियात्र मिडियम पळयतात आनी तियात्र मिडियमांतल्यान बदल हाडूंक सोदतात तांणी आपलो हातभार लावपाची गरज आहा. कित्याक गोंयांत बरी बदल घडली जाल्यार गोंय साल्वार जावंक शकता. नाजाल्यार गोंयांत गोंय उरचें ना, तियात्रूय उरचें ना, आमचें गोंयकारपणूय उरचें ना. आज मेरेन तियात्रा खातीर जे कोण फुडें सरल्या, जे तियात्रिस्ट आहात तांणी आमची जी संस्कृती जिती दवरल्या हांकां आमी वाखाणूंक जाय आनी हांकां जाता तितलो सपोर्ट दिवपाची गरज आहा. ज्याचे वयल्यान नवे भुरगे ह्या तियात्रांत येतात. खूब भुरगे दिश्टी पडटात. एक बरी वस्त. आनीक हांव परबीं दितां बाब साहेबीक आनी ताचे सगळे टिमीक. कित्याक तियात्रां कडल्यान ते आमचें गोंयकारपण फॉरवर्ड व्हरतात. हे हाजेय फुडें व्हरपा खातीर सपोर्ट जो आमचे असले राजकारणी आनी सोशल फिल्डांत आशिल्ल्या लोकांतल्यान मेळपाक जाय तो म्हजे कडच्यान तरी सदांच मेळटलो अशें हांव उतर दितां. म्हजी 2 उतरां आयकली म्हूण. देव बरें करूं. आनी 50th शोआ खातीर ताका परबीं. थँक्यू सर. मागतलो आसलो शोचे डायरेक्टर. आमच्या ग्रुपाच्या वतीन हांव मागता भायर दोनी कडेन एक आमचो ग्रुपाचो एक गिफ्ट बाब विजय सरदेसाच्या हातान घालून. मुखार बाबरांनो ही जर्नी आमी सुरू केल्ली 5 तारखेर एप्रिलाची. आनीक इस्टराचें सिजन सारकें शॉक. तुमी जाणा इस्टराच्या सिजनाक 50 शो जावप म्हणल्यार इट्स अ बीग अचिवमेंट. कित्याक आमकां विलेजीन फकत 20 ते 25 शो मॅक्झिमम करूंक मेवतात. उरलेले बरो आसा जाल्यार मागीर हॉलांनी घाली जाल्यार तुमच्या सारको लोकांचो आदार आसा जाल्यार तो चलता. आनीक हांव कालजान देव बरें करूं म्हणटा. पयले सुवातेर दोनया देवाक जाणें ताच्या आदारान आयज हांव 50वो शो तुमच्या मुखार दवरूंक पावलां.
तुम्ही जाणात म्हज्या कसल्या प्रोडक्शनान कंदेलारिया सायबिणी पवित्र आत्म्याच्या आणि कंदेलारिया सायबिणीच्या आश्रयाखाला हें सदांच आसता जावं ते म्हजे सीडी वो म्हजो तियात्र दोनूच इगोर्जे गोंयांत आसा जे होली स्पिरीट एक मारगांव आनी दिवार नारवा हांव रावता पळय थंयसर तो आमचो पात्रोन होली स्पिरीट सो पवित्र आत्म्याचें तें एक नांव घेता हांव आनी कंदेलारिया सायबिणी आमची आस्कारीन आमची सायबीण कपेलाची सो ही आमची विलेजीन सो ताच्या आदारान हांव सदांच मुखार वेता आनी सांतांतुनी मुखार घालून आनी सायबीण मागांचे सुखनोमान करून हो तियात्र हांवें काडलेलो सो आयज ताजो म्हाका फळ मेळला तुमच्या आदारान देवाक आर्गां दिता तेच परी बाप विजय सरदेसाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आयज आपलो मोलादीक वेळ तो पिड्यार करून म्हज्या आमंत्रणान उलो दिवन हांगासर आयलो आनीक देव बरें करूं म्हणटा हांव तुमी जाणात ते म्हणच्या पयलीं बाप विजय सरदेसाय असेंब्लीन आपलो आवाज उठयता तुमी स्वता पासत झगडटात आनी तियात्रय स्वता पासतूच झगडटात हांवें तुकारूच आसलो एक फावटी हांव पॉलिटिशनांत आसता सो स्वत आसा तें तुमी सांगतात आनी आमी सांगतात दोगांयचो मुद्दो एकूच पूण दूख इतलीच भोगता तुमी आनी आमी केन्नाच एकीमातशी शेअर करिना तो मिनिस्टर आनी तियात्रीस एकीमाचेर येवंक जाय अशें दिसना तुमकां तांचे स्वत आमी आयकताले आमचे स्वत तुमी आयकूंक जाय सो दोगांयचो मुद्दो एकूच म्हणल्यार ह्या दिसांनी बरो आवाज तुजो गाजता तुमकां आमी पळयतात सो तियात्राक बसले म्हणजे तुमी आमकां पळयतात कितें आमी स्वत सांगता पळय तें मोगल म्हणून जायते जाणांक देव बरें करूं म्हणून हांगासर दिसता पण थोडीच नांवां घेता कोणाचें चुकल्यां जाल्यार म्हाका माफ करचें म्हाका जायते जाणांनी सपोर्ट केला हो तियात्र पन्नासा हांगासर करूं पयले सुवातेर तुमकां म्हज्यान विसरोंक जायना आयज तुमी हांगासर आयल्यात तुमी म्हजो तियात्र 50th शो पळोवंक हेच्या आदी 49 शो म्हजे पळयल्यात सगळ्या कोंकणी मोग्यांक सगळ्या तियात्रीस मोग्यांक तियात्र मोग्यांक हांव कालजाचे कॉलेक्सान देव बरें करूं म्हणटा तुमी नासले जाल्यार 50 शो जावचे नासले तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचो हांगासर आयज बाब जुवालेंत आसा तो लंडन तियात्र वता आमचो फेलिक्स गोन्साल्वीस आसा लास्ट इयर म्हजें पयलें घर फेलिक्स गोन्साल्वीसान तियात्र लंडन शारांत दाखयलो आमचो एंटनी पचेको मिलरॉय आनी ग्लेस्टनांक सांगाता घेवन तांकांय हांव सदांच तांच्या सपोर्टा खातीर देव बरें करूं म्हणटा म्हजो बाब जुजे आसा डेनियल आसा तसोच फादर जुआंव हांगासर आमचो पॅरीश प्रीस्ट आयिल्लो आसा मातशी लेट जाली म्हणटालो पावला जाल्यार आतां फादरीन हांव नको खंयसर आसा पळय तो पावंक नासतलो पावतलो सो आमी हो तियात्र चालू केल्लो तेन्ना आमच्या कंदेलारिया सायबिणीच्या कपेलान हांवें मीस केल्लें सगळ्या पंगडाक घेवन ताणें म्हज्या सांगातात मीस सेलिब्रेट केल्लें आनी आयज आमी 50 शो केला सगळ्यांक हांव कालजाचे कॉलायक सान देव बरें करूं म्हणटा तुमचो आदार मेळ्ळ्या खातीर कोणाची नांवां चुकून उरल्या जाल्यार माफी मागता आनी वेळ पिड्यार करिनासतना आमी 5 मिनटां भितर हो आमचो तियात्र सुरू करता तुमी पासियेंस घेवन बसले म्हणून तुमकां सगळ्यांक कालजाचे कॉलायक सान चड आनी चड देव बरें करूं आनी देव बरें करूं बाब विजय थँक्यू व्हेरी मच हांगा हाजीर जालेल्यांक तुमकां जण एकेकल्याक माये मोगाचो येवकार आणि कंदेलारिया सायबिणीच्या आश्रयाखाला जेजू सायबीण मायक नोमान करून स्वर्गीच्या बापाक आर्गां दिवन सात आंतोनी मुखार घालून हांव सेवी दिवार तुमच्या मुखार दवरता म्हज्या पेनाचो 8वो तियात्र दुदाच्या दोळ्यांत Rani, Koshi, Karanga, Vietnam.
पयलीं सद्या तुका हांव कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक आयज तुगेलो गोल्डन जुबली म्हणजे 50 शो जातले आनी 50 शो जावप म्हळ्यार आमकां जायती खुशालकाय भोगता. आयज काल 50 शो सोंपणी कोणाले जायनाय जाल्यार हांव विचारपाक सोदतां 49 जाले आनी आज सद्या 50 शो चालू आहा. तूं कितली पासून खुशालकाय मेळटा ती आमच्या ऑडियन्सांक मातशें उक्तीपणी सांगशी कितली खुशालकाय तुका जाली. 50 शो म्हणल्यार सगळ्याकूच खुशालकाय. एज अ डायरेक्टर, एज अ आर्टिस्ट आख्खो ट्रूप म्हजो आहा चो तांकांय खुशालकाय. 50 शो, गोल्डन जुबली शो, एज अ डायरेक्टर म्हाकाय खुशालकाय. आनीक आख्ख्या वातावरणाकूच खुशालकाय कशी. इस्टराच्या सिजनाक सोंपेपणी कोणाचे 50 शो जायना कित्याक इट इज अ शॉर्ट सिजन. रोखडेच पावसाचे दीस लागीं पावता आनी 20 ते 25 शो आमकां भायर करूंक मेवता शॉर्ट सिजन आसता. बट 50 शो जावप म्हणल्यार ऑब्वियसली इट इज अ ग्रेट अचिवमेंट आनीक एक बरी खुशालकायची खबर. आय एम व्हेरी हॅपी अबाउट इट. आनी तूं चडशें क्रेडीट कोणाक दिवपाक सोदता जावं तुज्या एक्टराक कोण फॅमिली कोणाक ऑडियन्स कोणाक चड महत्व दिवपाक सोदता. पळय तियात्र आमी तियात्र फिल्डान आय कॅन से द क्रेडीट गोज टू माय होल ट्रूप. आख्खो ट्रूप आसलो म्हणून वो 50 शो जाले. ऑब्वियसली घरा कडेन गेले म्हणटच म्हजो फॅमिलीचो सपोर्ट आहा सो थोडें क्रेडीट म्हज्या फॅमिलीकूय वयता तातूंतलें. आनीक तिसरें सांगचें म्हणल्यार एक क्रेडीट म्हणल्यार सगळ्यांचें कंट्रिब्युशन जितलें कंट्रिब्यूट केलां तांकांय हें सगळें क्रेडीट. आतां एक तुका निमाणी विचारपाक सोदता जेन्ना हांवें थोडे 15-20 दीस पयलीं तुगे एक इंटरव्यू घेतली तेन्ना तुवें सांगलें लास्ट शो म्हणून सांगलो जाल्यार हेजेर तुवें सांगतलो लास्ट शो म्हणल्यार तुवें सद्या गोल्डन जुबली बरें जालें करप. हेजे मुखार कितें प्लॅन हांवें भायल्यान खबर आयल्या तूं गणेश चतुर्थीक शो बी घेवपा आहा म्हणून. गणेश चतुर्थीक शो येयला म्हाका तें हांव करतलो. लास्ट शो हांवें म्हटलेलो मारगांव म्हजो 47th शो जाला तेन्ना. पूण 47th शोआक लोक आनीक चोडलो सो अशें दिसलें की चलता तो शो कित्याक बंद दवरया. सो 48 केलो. 48 करून 48 लोक शोआकूय लोक जालो, 49 शोआकूय आनी 50 शोआक आयजूय लोक जालो. सो आतां हांव आनीक म्हणटा घालचो ना, फाल्यां आनीक घालचो ना. आतां आसा तो एक 15 ऑगस्ट गोमंत विद्यानिकेतन मारगांव हांगासर 3:30 वरांचेर. सो हिंगासर म्हणटा तें हॉल बंद आहा 15 ऑगस्टाक ते दिनात हॉल आनी तांचो प्रोग्राम आसता. सो 15 ऑगस्टाक गोमंत विद्यानिकेतनान घातलेलो आसा. सो कोणाक पळोवंक जाय जाल्यार थंयसर येवन पळोवचो कित्याक आनीक हांव हांगासर पांय हॉलान आनीक शो घालचो ना आनीक खंयसरच घालचो ना कित्याक हें सिजन आमचें काबार जायत आयलें आनी आतां दुसऱ्याचें सिजन स्टार्ट म्हणून आतां तांकांय एक संदी दिवंक जाय. आतां मुखार प्लॅनिंग कित्याक केन्ना काडपाचो दुसरो मुरकर म्हणल्यार एवरी इस्टर वर्साक 21 तियात्र काडटलो. 21 तियात्र काडटा तेन्ना तुका बरें चिंतूंक मेवता, बरी स्क्रिप्ट बरोवंक मेवता, कॉमेडी बरी हाडूंक मेवता, कांतरांय बरी घालूंक मेवता आनी लोकांक कितें जाय तें आमकां दिवंक मेवता. एक टायम मेवता तुका बरें चिंतूंक. उरलेल्या सिजनाक म्हणटा दुसऱ्या तियात्रान आसात. आतां ऑक्टोबर सिजनाक हांव लॉरी त्रावासो आहा. सो इस्टराक हांव एवरी इस्टराक शो काडटलो. ओके सेबाब काडून संदी बरोबर म्हणटा तुवें 2 मोलाची उतरां आमच्या ऑडियन्साक आयकपाक दिलें पासून तुकाय चडान चड देव बरें करूं. एक्झॅक्टली आता ते बोलायचं आणि एक सांग दुकरात समज तुवें बरोच नाडयलो आनी आडून जेवणाच्या मेजात बसयला तुझा नाही ही बोयड मुगे सोच्या उगी दिसोता तेका कातलेचे वडे मुड्यार सोबण वळखता. मोगाच्यान हे दोग जाण कोंकणी पार्काचे हापे आतां ते म्हाका कितें डिस्कस करता ते दोगांच्या तोंडांतलें कितें जाल्यार आयकया कित्याक अशे दुदाच्या दोगांय टी शर्ट घालाय. महानंद फेम फ्रँकी गॉन्साल्वीस आनी बिल्बन मातशें तोंड दिसता पळय एकदम बरें आसा. सद्या तुमगे दुसरी काय विचारपा नाका. टी शर्टाच्या चिऱ्या पडटा दुदाच्या दोब्यान चड कांय चलयना. दोगांयकूय विचारपाक सोदता दुदाच्या दोब्यान ह्या सिजनाक बरो फास्टस्ट गोल्डन जुबली 50 शो जाले. ह्या शोआ वयर पूण दोगांयनी कितें सांगचें फ्रँकी बाब तूं सांगपाचें म्हणल्यार हे एक एक कलाकारान आपली बरी भुमिका एक बरी नेट घेवन केला. ताका लागून आनीक जसो डायरेक्टरानूय आमकां बरो सपोर्ट केला हो तियात्र करून. डायरेक्टरान आमकां सारकें ओपन हँड दिले एक्टींग करपाक. तशेंच आमकां ऑडियन्सान चड मोग दिलो ह्या तियात्रान आनी स्पेशली तुमी पळयतले लास्ट फावटी आमकां इतलो उरपा दिली हो रोल करपाक. हांव ऑडियन्साचेर चड आभारी कित्याक
ऑडियन्सा लागून हे 50 शो जावन सारकें आनी मेन म्हणल्यार तो एकवट आमगे लायक जो ग्रुपा एकवट आहा ते एकवटा एक व्हड आसा तो तें ताणटा जाल्यार एक एकवट जाय तेजे भाशेन आमगे हो ग्रूप मुखार पावला 50 शो जाले आमगे एकवटाकूय लागून आनी प्लस ऑडियन्सा लागून ऑडियन्सान आमकां सपोर्ट दिला आनी आयज आमी 50 शो कोताय दोगांयक फ्रँकली सांगू तुमकां दोगांयनी तर बारोबर एक तियात्रां पडले न्हू म्हाका दिसता खोडेकार थांबे आनी सगळे आख्खी स्टेज तुमी आजून उडयताले कित्याक तुमी ते भाशेन पर्सनली आनी सारकी बॉडी बिल्ड आनी तुमी कित्याक आयडिया आहा तुमी दोगांयनी कितले दिवन तियात्रां अशें बारोबर सांगता न्ही एक म्हणल्यार सॅरीचा दिवस आनी कोणाले तियात्रां आमी लॉरीच्या बरोबर आहे लॉरीच्या तियात्रां बरोबर केला ओके दोगांयकूय तुमकां ऑल द बेस्ट आनी फुडाराकूय हेच भाशेन सांगाता बरें खोडेगांव आनीकूय नांव वयर काडून दोगांय कडेन म्हाका थँक्यू आणि म्हाका इतली चेडूं लायक मोडये ड्रेस घाताय पळय तेसली म्हज्या वय सारकी बास्किन रॉबिन्सतली कॉटन कँडी मरे त्या काळ केसो घास मारतो त्या हांवें सांगलें आनी मोचे जावयान सोत मारले मोचे तुवें सांगतात आनी ते वॉटफाने जितले बेकारी चेडू माय गॉड माय डॉलिंग सद्या आयज सप्टेंबर गेलो गोल्डन जुबली म्हणून 50 शो जाताय आनी तुमकां कितले तुका उर्बा येयली कितले तुका हॅपिनेस मेळ्ळें तियात्रान सद्या 50 शो करपाक सारकें केलें हांव पयलीं सद्या म्हगे डायरेक्टराक कालचंतन देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें म्हगे रोल चोयन हांवें जायते तियात्रान असलो रोल केला बट हो म्हाका ताणें रोल दिलो आनी एकदम बरो रोल दिलो आनी हांवें तो बरे भाशेन ताणें सांगत तसो केलो आनी लोकांनी तो म्हाका मानून घेतलो जायत जाणांगे म्हाका जायत उतरांय पडली बट इट्स अ प्लस पॉयंट फॉर मी हांव हॅपी कालचंतन आनी आयज आमगे 50 शो आनी देवा आर्गन दिता सांगता तो न्यू आलेंगेन सायबिणी आनी सायबिमायक आमकां 50 शो तीन आमकां करून दिल म्हूण आनी असोच आमगे दुसरे फावटी शो येता तेन्ना लोकांनी आमकां सपोर्ट केलो हे सगळो सपोर्ट करचो म्हूण हांव कालचंतसान देव बरें करूं थँक्यू बाबा हो प्लॉट तुवें केदो घेतलो हे बघा 2026 सुब्राचे 4 बंगले येते मरे प्लॉटाची 39 रे आता हाटाय प्लॉट प्रॅक्टिस करता त्यामध्ये